न्यू डे न्यू व्लॉग. येस हॅलो हॅलो गायज, कशी आसा तुम्ही सगळे जाणां? होप तुम्ही सगळे जाणां बरी आसतली. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सगळ्यांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे. हय बिकॉज आयज 15 ऑगस्ट. हय, तर आमी खंयच वचना 15 ऑगस्ट कामार वचना आनी आमचे एक्चुअली क्रांती मैदानार सेलिब्रेट करता आनी आमी तेन्ना चिंतलेले पळय आमी वयतले म्हणून, बट ना आमी वचना. बट आमी नेक्स्ट म्हणल्यार तुमकां हे बीन आयज अष्टम आसता, सो ते कितें विश अष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा म्हणपाक शकता. आनी आमी खंय वचपाक भायर सरले तेन्ना आमी देवळानूच वचपाक भायर सरले आनी आमचे केस इग्नोर करा बिकॉज पापे पापे जाले आमी माथ्यार न्हावली ते केस सामके सेट म्हळ्यार चंपू दिसता, मावांनी वेगळेच दिसता. उठली आमी फ्रेश जाली न्हावली आनी भायर सरली, इतकेंच आमी केलां. हय, आनी तर आतां आमी वयतली ओप्पा ते टेम्पलान जे ओप्पा बी आयकपाक येवना न्ही तुमकां. ओप्पा 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 थंय ते खांडेपारा ते थंय, तर थंय आमी वयतली कित्याक थंय अष्टम सेलिब्रेट करता आनी मम्मी म्हणटा 12 पर्यंत खंय 12 पर्यंत मागीर रावप आमी चिंतलेले आयज आमी खूब टायम न्हिदतली बी म्हणून, बट तशें जालें ना, आमी न्हिदली न्ही. हय, म्हाजे केस वेगळेच जाला विचित्र. तर आतां आमी वयता, तुमकां आमी थंय मेळटली. घे मागीर घेया छत्री घेवया, तुमकां मागीर आमी डायरेक्ट थंयच मेळटली चड. हय, स्टे ट्यून. शीच कमी सत्री घातले बिकॉज पावस बी लागत ते चड करून आमी मे बी बसीन वचूं शकता बिकॉज आमी 3 जाणां वयता. ते कशें घेवचें बेजार येता पूण बसीन, गाडयेन बरें डायरेक्ट पावता. आनी आमी पळय हे फार आमकां पयर दिल्ले गणपतीच्या देवळान, ते आमी दोनी वांगडाच घातल्या. मम्मी पी पळय आमची. चला चला तर आमी न्हू पावली आनी आमी चलत मीन्स बसीन येयली आमी बिकॉज आमी त्या खातीर चिप्सी आशिल्ली, ट्री आशिल्ली म्हणून टेस्ट करता तुमकां सांगता ट्री मीन्स शॉप. आनी आमी हे ते देवळान येयला जेन्ना आमी पळय तेन्ना आमी येयली पळय तेन्ना आमी आमची बायक घेवन येयली, आमी दोगांय येयली न्हू, ते तुमकां दाखयलें पळय व्लॉगान आमी येयल्ली ती. तळे बी आसा पळय ते व्हडले. आनी चलपाक जायना अशें जालें. नंदवंदन हेज्यात मुखार न्हू नंदवंदन आसा, एक दीस हे येयल्ले नंदवंदन आनी तेज्या आयल्यान म्हाका एक दुसरी फार्मींग 2 स्पायस अशें दिसता म्हाका. खबर ना तितकी. नंदवंदन चड मुखार. पास्कॉल न्हू पास्कॉल ते मुखार ते नॅशनल कंपनीचे मुखार हे हांगासर नंदवंदन कित तरी आसा बट नंदवंदन चलपाक बेजार येता. खूब गोड गाडी. आमकां भूक बी लागली बिकॉज आमी कांयच खायनासतना येयल्या घराच्यान. उपास आसल्या भशेन फाल्यां एक उपास, फाल्यां आमचो उपास आसतलो चड करून. सो आयज आमी चिंतलां आमी खूब खातली. जाल्यार एक मीन्स आमी प्लॅन केला मसाला डोसा जाय म्हणून. मसाला डोसा बिरयानी बी कितें पळोवया गो आमी. वेज वेज आतां सर तुमकां देवळा कडेन पावतली दाखयता. ह्यो गाडयो पळोवन तुमी गर्दी गॅस करपाक शकता. इतक्यो गाडयो आसा, हांवें चिंतूच नाशिल्लें की इतकी गर्दी मेळटली म्हणून. आमकां दिसलें आमीच बेगीन येयला काय म्हणून, बट गाडयो इतकी आसा म्हणल्यार लायन व्हडली आसतली. पळोवया मुखार वचून येता. एक गोबी मंचुरियन खावया तर आमी. पळया आजून देवळान भायर पडना आनी म्हाजो प्लॅन, बट ते गोबी मंचुरियन शॉप बंद आसा. ते बेश्टेच चालू केल्ले आसता सांजचे जाता. मम्मी घेवपा जाणून कसो 50 कोड्याचें हाडप कशें तें. घे तेच घे. पळय आमी घेतले एक हार आनी बेल. याद उरता गो. याद उरता.
ते कृष्णाचे पण हे पळय तुमकां याद येयलात आसतले आमगेलो तेन्नाचो ब्लॉग पळोवन. तर आतां हें उदक अशें तांबडें जालां बिकॉज पावस आसा. आनी म्हागेली पॅन्ट सगळी ओली जाली बिकॉज ती लांब आहा. माझी कितकी मजा जाता जाण्याची तीर्थ पडना चल चल म्हाका चल बी आतां आमी वयता तळयेर पांय बुडोवपाचे. तेन्ना आमकां भटान सांगलेलें मगर आसता म्हणून. मम्मी आमी सोडूं तुजे तर आमी येयले नाल्ल सोडपाक. देवाचे फोटो तुझा असल्यार मग हाडप आनी सोडप हांगा मातशें अशें हातीला बाय उदक पांय पांय बुडोवया मातसो बुडोवया आमी सारकें हांगसर चल बरें दिसता. वाव बरें दिसलें. आमी पूण नकळो आशिल्ले ते कृष्णाचें कितें आसा म्हणून. अजुनूय म्हाका डावट आसा तशें म्हाजें हिसोबूच जाल्लो जाल्यार पळय तुमकां आमी तेन्ना सुद्दां दाखयलें आनी ती गेली. हांगासर इतकें स्लो चलपाक जाता. तर आतां आमी वयतली घरा कडेन. कितको मस्त वारो येता जाणा. पयशे दिवं जाय तर आमो घेतले लाडू तिजे कडेन 50 घे. आयदनां बी येयल्या हांगासर चणे आसा फुलकां आहा दोन थंय बय फेरी सुद्दां येयल्या. हॅलो तर न्हू आमी कितें केलें जाणा मम्मीक पावन आमी येयलीं घरा कडेन आनी वयता आतां परत आमी तुमकां सांगलेलें पळय आमकां मसाला डोसा खावपाक जाय म्हणून. तर आमी मसाला डोसा खावपाक वयता. ते स्टँडार ते बी पूण आमकां खावपूच जाय आशिल्लें कालूच खावपाचें आनी तो बरो मसाला डोसा मेळटा. हय तेच हॉटेलार मेळटा. तर आमी थंय वयता तुमकां डायरेक्ट आमी थंय दाखयतली. आतां सद्याक गाडी चलयता फास्ट फास्ट. बाय बाय. तर आमचो यमी यमी मसाला डोसा येयल्लो आसा आनी आमचो मसाला डोसा सामको फेवरेट. ओपन करुया.
तर आमी न्हू फाल्यां खतखतें करपाचें आसा बिकॉज आज आमचो उपास फाल्यां तेजे खातीर आमी पळय आतां खतखतेचें सगळें सामान घेता सगळेंच म्हणल्यार थोडे थोडे एक मोटो घेवन आसा तूं हांगा विजीट करूं मेळटा पुलाव पुलावर मिळतो काय एक पुलाव पाव किलो गाजर दी एक बीट दी एक बीट आसा बीट एक पुलावर दी आमची भाजी घेतली आता आम्ही डायरेक्ट घरा कडेन मेळटा तुका म्हणटा जेवपा बीन आमचे पोट इतके भरले जाणा आनी मसाल्याचो मस्त आसलो सामको बरो आसलो सामको यमी यमी आनी टेस्टी टेस्टी आतां एक सूप घेवपा जाय मागीर जालें आमचें उरता घरा येताच आमचो रोसय घरांतलो गॅस सोंपलो तर घरा येताच आमगेलो गॅस सोंपलो लागलो आनी आयज लागत ना गॅस खबर ना कित्याक म्हणून म्हजे कडेन लागत नाशिल्लो हॅलो आतां इवनींग जालें आनी येयली आमी न्हिदली न्हू येयली आमी कांयच पिवना फक्त ह्यो सूप पिले आनी मागीर आमी जेवली कांय ना बिकॉज आमी ऑलरेडी मसालो डोसा खावन येस मागीर आमी न्हिदली मागीर आमी उठली आतां आमकां खावपाचें मन येयली मॅगी सो आतां मॅगी खातली यमी यमी आनी चड करून मागीर आमी चड करून सुजीचो केक करतले आमी बिकॉज आयज आसा आमचो मावशेचो बर्थडे जाता काय ना हुपींग बेस्ट जाल्यार पुरो बट तें आसुनी सूट पयलो हांव मॅगी करून खाता बिकॉज आमकां भूक लागला बाय स्टेट मॅगी बय जाता जावन येता यमी यमी टेम्पटिंग नूडल्स आमची रेडी हॅलो मॅगी बी सगळी खाली आमी एंड आतां आमी करता सुजीचो केक हय सुजीचो केक आमी फर्स्ट टायम ट्राय करता केन्ना आमी सुजीचो केक ट्राय करनासलो हे आमच्या खातीर फर्स्ट टायम आसतलें आनी आमी सगळे इनग्रिडियंट तयार केले हय खूब सो की बरो भशेन जाल्यार पुरो बरो असो यमी यमी टेस्टी जाल्यार पुरो सो पळोवया कसो तुमकां इनग्रिडियंट दाखयता आमी कितें कितें घेतला ते येस पळय तर रव्याचो केक करपाक आमी घेतला 1 कप सुजी मागीर तेच्या मातशी कमी दय मागीर गांवठी तूप साकर मिल्क पावडर इनो आनी तेल तर सगळ्यात पयलू आमी न्हू हें मिक्स करून घेवया मिक्स म्हळ्यार फर्स्ट न्हू दय आनी तेल मेळोन सामकें फेटपाक जाय खूब वेळ तर तो प्रोसेस स्टार्ट करुया चल करुया स्टार्ट करुया प्रोसेस हां तर आमी पयलीं तेलूच ताका चड लागता सो तेल हें गांवठी तूप कितकेंशें आसा पळय आपूण इतलेंच पुरो रवो जितलो घेता पळय तेच्या मातशें कमी तें तेल घेवपाक आसता म्हळ्यार तितून तो हें जावपा जाय न्हू पुरो सद्या पुरो गो अदरवायज तें चड जाता न्हू आतां हितून घालया तर पळया न्हू कशें कितें चड दिसता ना खूब चड जावपा पुरो आतां हें खूब वेळ फेटपाक जाय सामकें फेटपाक जाय हे सायडीक जाय चडांत चड 15 मिनटां तरी फेटपाक जाय टायम आमकां कळपाक ना टायम लायला 6:26 जाल्यार सद्या आनी 1.5 वर तरी हें रवो बी घालून सगळें फुगो जाय पळया कशें कितें जाता तें 10 मिनटां तूं कर 5 मिनटां हांव करता स्लरी कलो बसता दाखयता सो हेची न्हू सामकी स्लरी जावपाक जाय आतां सद्या तुमी पळोवपाक शकता अशें आसा पळया आमी फेटून फेटून कशें करता तें सो सॉरी फेटता आसतना आमकां साकर सुद्दां वांगडा घालून फेटप आसता सो तें सुद्दां घालया जितलें आपल्याक स्वीट जाय पळय ही हांवें न्हू साकर आमी वांटून घेतल्या सो ती चड जायत पडटली नाल्यार तो तितको स्वीट जावपा ना न्हू सो आमी एक स्मॉल वाटी घातल्या अरे गॉड हय आमचें फर्स्ट टायम न्ही सो अशें जाता इतके वेळ फेटून आमची सारकी स्लरी अशी रेडी जाल्या आनी असो टेक्चर ताका येवपाक जाय
आतां आमी न्हू ऑप्शनल हितून मिल्क पावडर हाडलेलो आनी सुजी तो बी ऍड करता आनी मातशें थोडे मिक्स करून आनी मागीर 1.5 वर तरी ताका फुगत दवरपाचें. घाल मगो मिल्क पावडर हितून आनी मातशी बरी टेस्ट येयली जाल्यार पुरो. फूल घाल मगो घातलो हें गे रवो घाल. आतां न्हू हें दाट जावपाक शकता सो तेन्ना मागीर इल्लें इल्लें दूद घालपाचें. सो एक फूल वाटी घालता आमी. तर न्हू आमचें पळय हें मस्त अशें बॅटर रेडी आसा. ऑयल पळय वयर सामकें इल्लें आसा कितकें बरें दिसता. आतां न्हू कितें इल्लीशी साखर आमी आनी घातली बिकॉज गोड जावपाक जाय म्हणून. सो मातशें मिक्स कर तें कित्याक तें वाटनाशिल्लें साखर ती. सो आतां कितें करता जाणा आमी 1-1.5 वर ताका फुगत दवरता आनी मागीर ताका एक 15-20 मिनटां म्हणल्यार तो रेडी जातलो. एटलीस्ट 650 जाल्यार 650 जाल्यार 750 आमी परत मेळटा तुमकां. सो टील देन टेक केअर. तर न्ही 7:55 जाली आतां म्हणजे सारकें 1 वर जालें. तर न्हू हें बॅटर अशा प्रकारे कितें रेडी आसा. आतां आमी हितून इनो घालता आनी हेका 1-2 मिनटां मिक्स करता. मागीर हें करता आमी म्हाका दिसता तेल आनी घी चड घातला कितकें वयर येयला पळय. बरो जाल्यार पुरो होप सो. आनी हे ज्यो चॉकलेट आसा ताका म्हणजे कट करून वयल्यान घालया मागीर 2 घालया वांगडाच कर मगो. हे जस्ट वयर घालपाक आशिल्लें तें म्हणल्यार घालया वयल्यान. तर न्हू आतां इनो घालता ना पळय न्हू इनो घाल तेजेर दूद घालता. इनो म्हाका फूल घालपाक कशें दिसता चड मागीर आमी घातलें असो चड पळय. एक्चुली न्हू बेकिंग पावडर आनी बेकिंग सोडा घालप आशिल्लें तें अवेलेबल नाशिल्लें. इनो आसलो तेकाच म्हणल्यार घालया. दूद घाल न्हू दूद घाल आशिल्लें. पळय कशें मिक्स कर. तेल चड जाल्यार दिसून बरो जाल्यार पुरो बरो जावन जाल्यार सुद्दां आमी दोगांय खावया कित्याक इतकें हितून तेल बी घातला इतकें म्हणल्यार बरो जावं एकाच डायरेक्शनान मिक्स कर. इतकी आमी तेन्ना सुजीचा फर्स्ट टायम आमचे बट ताका आमी सारकें जशें दाखयलां तशेंच यूज केलां कांयच स्कीप करिना फक्त बेकिंग सोडा आनी हें सोडून. बट ओके आसा. तर आमचे कडेन हो पळय हो एक टीन आसा तेतून आमी हें सेट करता आनी सारकें बरें कन्सिस्टन्सी अशी जाल्या पळोवया मागीर कशें कितें जाता तें. एकदां जागो उरपाक जायना म्हणून हवा. चल आतां हेचे वयर चॉकलेट्स जे आमी कट केले ते घालता जस्ट डेकोरेशन टायप. जातकीर मागीर प्लीज होप बरो जाल्यार पुरो. यार पळोवपाक बरो दिसता न्हू यम्मी यम्मी. तर न्हू हितून आमी हो बेक करता. म्हाका कळना तें आमी गरम करपाक दवरलेलें कसो कितें करूं गो. जालो वाव. आतां 30 मिनटां तरी ताका बेक करपाक जाय पूण आमी मदीं मदीं चेक करतलें आनी तुमकांय दाखयता. आतां सद्या हाका धापया. हेजें धाप गो. वेटिंग होप बरो जाल्यार पुरो. तें पळय चॅक करता पळोवया कशें कितें जालां तें. ओ असो जाला मीन्स सायडीच्यान म्हाका दिसता तो हें जाला न्हू बट पूण हांगासर तो जावपा जाय आनी 5 मिनटां जावन काडून घेता आमी ताका करपा जायना म्हणून. आय थिंक स्मेल अमेझींग आं. पळोवया तरी मागीर. तर न्हू केक अशा प्रकारे दिसता. हें आमी चॅक करपा खातीर हाडलेलें पळय. आय थिंक न्हू बरो लागता असो. आमी मदीं मदीं मातशें पयलें आतां सुटपाक जाय. पळया जातलो गो येतलो नेक्स्ट टायम. सो पळयात आमचो केक न्हू कितको बरो टेम्पटींग असो दिसता आनी इतको मस्त जाला जाणा फ्लफी आनी स्पॉन्जी जाला. तुमकां मागीर आमी टेस्ट करून सांगता. तिका मातसो केक कट करून येवन गेलो काय बरो आमी कितको बरो प्यार से किया है म्हणटा तसो आनी इतको मस्त असो जाला जाणा. तर हांव केक कट करता हांवें सोमतो कट केलो. स्लायसीस कर गो. अशें कर इतलो इतलो काप आतां. प्लेटी बी हें घालची. तो कापूया न्हू. ना व्हडलो का इतलो का. आमगे केक न्हू बरो लागता म्हणल्यार कितको फ्लफी आनी सॉफ्ट आसा. आनी चॉकलेट घालता न्हू स्टील बरो जाला.
वखदां आनी सिरप बी गोड चड जावपाचो म्हणजे आणि मातशें साखर कित्याक गोड जावं जाय इतलो सारको वयर चॉकलेट हें मी घालता हरशीं न्हू केन्ना न्हू घरा कडेन करप केक बी तुमी ट्राय करा चला तरी एन्जॉय करता गुड गुड कीप इट अप